नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मगाचे येवकार दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। आयतारा मायणा कुट्टरीची जाली खासा ग्रामसभा। वाठारात आदीच उदक आनी वीज पुरवणेंत उणाव आशिल्ल्यान थळाव्यांनी येवपी हावसिंग प्रकल्पाक केलो खर विरोध। फुडल्या अर्थसंकल्पात शेती आणि सामुदायिक शेता खातीर आसतली व्हड तजवीज। शेतकारांनी वेगवेगळ्या येवजणेचो घेवचो लाव। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मारलो उलो। इराणाचे सर्वोच्च धार्मिक फुडारी अयातुल्ला अली खोमेनी अमेरिका आणि इस्रायलान केल्ल्या मिसायल हल्ल्यात संवसाराक अंतरले। इराणात 40 दिसांचो राष्ट्रीय दुखवटो केला जाहीर। मयेच्या श्री माया केळबाई देवस्थानाचो कळस उत्सव निमणे मनयलो। कायदो आणि सुवेवस्थेचो प्रश्न निर्माण जावचो न्हय म्हणून गावात दवरिल्लो खर पुलीस बंदोबस्त। कारापूरच्या मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाक विरोध करीत एसटी समाज परतून एक फावट एकठांय। कारापूर पंचायत वाठारात जागृती करीत घराघरांनी प्रकल्पाक विरोधात वाटली पत्रकां। आणि दवरले वाठारात व्हावपी झऱ्याच्या नितळ उदकाची जाता नाशाडी। नितळ उदक व्हावता गटार आणि नाल्यांत। सरकारान लक्ष घालचे आणि झऱ्याची जतनाय घेवपा खातीर उखलची पावलां। थळाव्या पंच वांगड्यांची मागणी। आता खबरो विस्तारान। आयतारा मायणा कुट्टरीची खासा ग्रामसभा जाली। ग्रामसभेत साबार विशयांसयत हावसिंग प्रकल्पाचो विषय बरोच तापलो। आदीच वाठारात उदक आणि वीज पुरवणेक लागून लोकांची बरीच धावपळ चल्ल्या। तातूंत हो प्रकल्प आमकां नाकाच म्हणीत थळाव्यांनी ग्रामसभेत एकमतान विरोध केलो। आयतारा मायना कुडतरची खासा ग्रामसभा जाली। ग्रामसभेत साबार विशयासयत येवपी हावसिंग प्रकल्पाक थळाव्यांनी खर विरोध केलो। वाठारात खंय 26 फ्लॅट आणि 16 शॉपांचो प्रोजेक्ट येता। हाका आमी पयली सावन विरोध करता। फकत होच प्रकल्प न्हय तर वाठारात आशिल्ल्या सगळ्या प्रकल्पांक आमी खरसाणेन विरोध करता आणि करतले अशें थळाव्यांचे म्हणणे। तशेंच जर हे प्रकल्प स्क्रॅप जायना जाल्यार आमी फुडली पावलां उबारतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिला। किती जालें मरे सायड इन्स्पेक्शन जाल्लें आमगेलें 24 तारखेक। एक 26 फ्लॅट्सांचो एक 26 फ्लॅट्स आनी 16 शॉपांचो एक प्रोजेक्ट येता आनी हो प्रोजेक्टाक आमी पयलींसान विरोध करताय। पूण पंचायतान कितें केलां, पंचायत हॅज बीन कॉम्प्रोमायज्ड। पूण आतां जेन्ना लोक उठलो, आतां तेणी सायड इन्स्पेक्शनाक सांगलें की वी आर ऑल गोइंग टू ओपोज दॅट प्रोजेक्ट। आनी तेका लागून आज ही ग्रामसभा आसली। ग्रामसभाक रेजोल्युशन घेयलां आमी लोकांनी की हो प्रोजेक्ट आमकां नाका, होच न्ही। हो 465/13, 461 थिंगाय प्रोजेक्ट एक येता आनी 449/0 आनी 451 हिंगा हे तिनूय प्रोजेक्ट आमकां स्क्रॅप म्हळ्यार स्क्रॅप। दिस इज वॉट वी हॅव टोल्ड फॉर द मिटींग। आज मिटींग रेजोल्युशन घेयलां आनी तर हें जायना दॅट आमगेले फुडलो प्रोग्राम आमी ऑलरेडी थारायल्लो आहा। वी वील सिट ऑन स्ट्रायक टील वी गेट आवर डिमांड्स मेट। ओपोज म्हळ्यार चोय फर्स्ट ऑफ ऑल आमगे ऑलरेडी वॉटर सोल्युशन वॉटर प्रॉब्लेम जाला। आमकां एक उदक ना, ह्या गांवांत आमकां उदक मेळना। सो उदकाक प्रॉब्लेम जाला आसतना आनी एक 200 लोकांक गांवांत घालप। हे प्रोजेक्टाचे 200 लोक, ती 449 बी दॅट इज अ बीग एरिया, मोर दॅन 120 स्क्वेअर मीटर। आनी तुगेलो 461 फ्लॅट्स अबाउट 15 कितें फ्लॅट्स आहाय थिंगा, एक्झॅक्टली आय डोंट रिमेंबर नाव। सो आनी लोक इन आण घालप म्हणजे आहा त्या लोकांकू प्रॉब्लेम न्हू। सो तुम्ही कडे ते सगळ्यो फॅसिलिटीज ऑगमेंट करून जालें नाय, इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करूंक जालें ना, वाडोवपाक जालें ना आनी तुमी आनी घर हाडटाय म्हळ्यार कितें। आनी तें कितें तें प्रोजेक्ट कडेन आमगे लोकल लोक थोडो एक दोग जाण कडेन एक फ्लॅट सगळो लोक बायलो। सो इन दीस सिच्युएशन वी डोंट वॉन्ट एनी प्रोजेक्ट्स। आनी लोकांलो पावर इज द सुप्रीम न्ही। लोकांक नाका जाल्यार पंचायत कितें लागून टायम आमकां कोण हे हेर वॉर्डांनी आमी आतां वचपा हेर वॉर्डांनी जायत कडेन गेलें कांय जालां बारीक बारीक प्रोजेक्ट। पूण ते आतां फायनली आमगेली स्थानीक लोक पळय आहा तेंची संख्या उणी जायत वयता। आज आमगे स्पेशल ग्राम सभा दवरली। हांव जोकी मिस्तिगारो कुट्रे सरपंच। आज आमी स्पेशल ग्राम सभा दवरली ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द विलेजेस। कित्याक आमी सरप्रायज सायड इन्स्पेक्शन केल्ले कित्याक कोणा तोडोप आनी उदक मेळ म्हूण ऑन सायड आमकां कांय मेळूं ना। म्हणल्यार आमी थिंगा इन्स्पेक्शन रिपोर्टाचे रिवोक कर म्हूण 9 सरपंच आहले इन्क्लुडींग मी। आमी रिवोक कर म्हूण लायसन्स रिवोक कर म्हूण आमी रिपोर्टाचे बरयलो आहा आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक धाडलो आहा, TCP धाडलो आहा, डायरेक्टर ऑफ पंचायती धाडलो आहा, हेल्था धाडलो आहा।
आनी व्हिडिओकूय धाडलो आहा. आतां स्पेशल क्रायम सभा दवरली, आमी लोकांगेले रेजोल्युशन गेलो आहा आनी तेका आनी कितें एड करपा जाय पॉयंट हांव लिगल एडवायस घेता आमगे एडवोकेटा कडेन एड अप करतलो आनी घातलो. पंचायत कुठे लोकांक सांगो आहा. आमी फर्स्ट मिटिंगे रिजेक्ट केलोले ग्रामसभा घालपाक प्रोजेक्ट आमी रिजेक्ट केल्लो आनी सेकंड कन्फर्मेशन हांव एक म्हणल्यार तो एपिला गेला आनी एपिला आमकां व्हिडिओ ऑर्डर येयल्ली टू ग्रांट द कन्स्ट्रक्शन लायसन्स. तेजी आमी रिजन कितें घायल्ली आमकां कॅरिंग कॅपेसिटी ना, उदका आमकां इशू आहाय, लायटी इशू आहाय आनी आमकां प्रॉपर MRF प्लांट ना. टोटल पंचायती फकत दाखोवपाक सायडी पंचायती आहा. आतां आमी आयडेंटिफाय केलो आहा जागो MRF लागून आनी इज गॉन फॉर डिमार्केशन अँड डायरेक्टर ऑफ हेल्थ दे हॅव टू डिमार्केट इट आनी तेच्या खाली तो प्रोसेस चालू जातलो. मे बी 8 hours लागतले, मे बी 2 hours लागतले, डिपेंड्स ऑन द गव्हर्मेंट हाव फास्ट इट मूव्स, द फायल मूव्स. तशें इफ तो कोर्टान बी वचून लिगली येयलो जाल्यार फर्स्ट तो एपिला गेलो जाल्यार ना टू व्हिडिओ आमी रिजन्स घाल्ली कॅरिंग कॅपेसिटी सगली. व्हिडिओ हॅज नॉट टेकन द पंचायत सिरियसली अँड इशूड आज ऑर्डर टू ग्रांट द कन्स्ट्रक्शन लायसन्स विदीन 7 days. सो आतां तेंगे रेजोल्युशनान आनी पॉयंट घातले एड अप करून लिगल ओपिनियन घेवन स्क्रॅप कर म्हणल्यार स्क्रॅप करपा जायना. लिगल कितें टेक्निकल कितें घालपा जाय तें घालून आमी फॉरवर्ड करतले कन्सर्न डिपार्टमेंटाक. सो बिल्डरा कडेन सगळे डॉक्युमेंट्स आसा डॉक्युमेंट सगळ्यांक आहा. फक्त हे उदकाक आणि इलेक्ट्रिसिटीला हय उदका आनी इलेक्ट्रिसिटी पूण लास्ट 5 monthsan आमचो आमदारान बाब रिजनलान अंडरग्राउंड केबलिंग कंप्लीट केला. आतां आनी एक 3-4 म्हयन्यान वी स्टार्ट विथ द रिप्लेसिंग द पायप लायन्स ऑफ वॉटर. सद्याक उदका प्रॉब्लेम आहा आनी मेजर इशू आहा म्हणटा तो सरावंडींग एरियाज आहाय त्यो बांय आहाय त्यो सगळ्यो करपाच्यो विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द लेक. सो ते कॉन्टिमिनेट जाता म्हणून तो एक पॉयंट घातले आमी एडॉप्ट करता. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. राज्यांतली 18,000 हेक्टर खाजन शेतां पडींग आसा. खाजन शेतां तशेंच हेर पडींग शेतां लागवडे खाला येवची पण येवपी अर्थसंकल्पात शेतां तशेंच सामुदायिक शेतां खातीर व्हड तजवीज आसतली अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. शेत जमनीचेर कोयर उडोवपा सयत स्क्रॅपयार्ड करपाचेर बंदी येतली अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सुर्ला सांखळी सामुदायिक शेत प्रकल्पाच्या उक्तावणा वेळार सांगलें. पुण्यातल्यान केल्या, सुल्लातल्यान केल्या, नावेलीतल्यान केल्या, मेणकुऱ्यातल्यान केल्या, त्या सगळ्या शेतकऱ्यांचे हांव अभिनंदन करता. नेटान तांच्या खातीर ताळयो वाजयात. हितून 3 गजाली जाल्यो. कम्युनिटी म्हणजे आमी सगळे जाण एकत्र आयले. एक म्हणजे आमचे पयलीं रिलेशन बरें जालें, नाजाल्यार आमी झगडटाले पयलीं. हेची म्हाजी मेर हेवटेन गेल्या मरे तुजी मेर तेवटेन गेल्या मरे, ती झगडी पयलीं बंद जाली. दुसरी गजाल आमकां सरकारान सगळो तेंको दिलो. म्हणजे आमकां 90% सबसिडी जावं ती मशिनरी आसतली, फेन्सिंग आसतली, इवन दो मागीर खंय तरी चाऱ्या खातीर आसतलें, बियाण्या खातीर आसतलें आनी उरलेलो टेक्निकल सपोर्ट आमी कम्युनिटी फार्मिंग केलें. म्हणटकूच आमचो धेडयो किंवा आत्माचो मनीस रेग्युलर तुज्या शेताचेर येवचो पडलो ते पळोवपा खातीर आनी ते रेग्युलर येता. तिसरी गजाल इरिगेशन. म्हणजे आमचो WRD फाटल्यान बसला. उदीक जर तुमकां ना जाल्यार इट इज अ कमिटमेंट आहा तुमकां उदीक थंय हाडून दिवपाकूच जाय. ते आमच्या इरिगेशन सिस्टमांतल्यान तुमकां उदीक दिवचें पडलें. त्याती सरकार कटिबद्ध आसा तुमकां उदीकूय दिवपा खातीर. हे कम्युनिटी फार्मिंग जे आसा हे अशा पद्दतीन तेजो खूब म्हणजे प्रायोगीक तत्वाचेर 4 कडल्या शेतकारांनी ह्या 2 मतदारसंघांतल्यान जरी केले जाल्यार 18,000 हेक्टर खाजन लँड आसा. 18,000 हेक्टर आनी ती खाजन लँड पडीक आसा. ताज्या भायर म्हणजे आनी उरलेले कितले तरी हेक्टर बेश्टें शेत हे खूब मोठ्या प्रमाणात पडीक आसा. हांव सगळ्या गोंयच्या शेतकऱ्यांक आव्हान करता की येता त्या बजेटांतल्यान आमी शेता खातीर आनी कम्युनिटी फार्मिंगा खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात सपोर्ट करपाची आमची तयारी आसा. तुम्ही शेत लावपाची तयारी दवरात. इराणी राज्य माध्यमांनी देशाचो सर्वोच्च फुडारी अली खोमेनी हाका मरण आयिल्ल्याची अधिकृत घोषणा केल्या. शेनवारा सकाळी सावन इस्रायल आणि अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थांनी साबार हल्ल्या उपरांत ही घोषणा केल्या. अमेरिकेचो अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी खोमेनीक मरण आयिल्ल्याचो दावो पयलींच केल्लो जाल्यार इस्रायलचो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहून तेहरानातले तांचे कंपाऊंड बळिश्ट आणि अस्कीत हल्ल्यात नष्ट जाला अशें सांगिल्लें. शेनवारा सकाळी थळाव्या वेळाप्रमाण इस्रायल आणि अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थांनी इराणातल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर संयुक्त हल्लो केलो. ते उपरांत इराणी राज्य माध्यमांनी सर्वोच्च फुडारी अली खोमेनी हाका मरण आयिल्ल्याची अधिकृत घोषणा केली. तेहरानातले खोमेनी यांचे कंपाऊंड पुरायपणान नष्ट जाल्ल्याची माहिती इस्रायलाचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहून दिली. हे कारवाये पयलीं 2 दीस अमेरिका इराणी अणुकेंद्रीय उलोवणी कसलीच कबलात करिनासतना सोंपिल्ली.
देखून त्या अपेस आयिल्ल्या उलोवपाचो परिणाम म्हणून हे हल्ले विचारात घेतात. मजगती इराणान खर प्रतिसाद दिवन इस्रायलाचे वाटेन क्षेपणास्त्र आनी ड्रोन हल्ले केल्यात. अमेरिकेच्या लष्करी तळांक आलाशिरो दिवपी 4 आखाती देशाचेर हल्लो जावपाची शिटकावणी दिल्या. तातूंत बहरीन, कुवेत, कतार आनी युनायटेड अरब इमिरेट्स हाचो आस्पाव जाता. या सगळ्या देशांनी अमेरिकाचे लष्करी तळ आसात. या घडणुकांक लागून मध्य उदेंतातली परिस्थिती अत्यंत गंभीर जाल्या आनी संवसारीक झुजाची चर्चा सुरू जाल्या. आंतरराष्ट्रीय समुदाय परिस्थितीचेर बारीकसाणेन नदर दवरता आनी फुडली कांय वरां ह्या संघर्शाच्या मळार खूब निर्णायक आसतली. मध्य उदेंतातलो संघर्ष चड खर जाला. इराणात जाल्ल्या हल्ल्यात 200 परस चड लोकांक मरण आयला आनी 700 परस चड जखमी जाल्यात. रेड क्रिसेंटान 24 प्रांतांक धपको दिल्ल्याची म्हायती दिल्या. दक्षिण इराणात शाळेंतल्या स्फोटाक लागून 108 जाणांक मरण आयले. मजगती तेल अविवी हांगा इराणी क्षेपणास्त्र हल्ल्यात एकल्याक मरण आयला आनी 20 जाण जखमी जाल्यात. इराणान बहरीन, कुवेत, कतार आनी युनायटेड अरब एमिरेट्स हांचेरय ड्रोन हल्लो केला. अबू धाबीत एकल्याक मरण आयिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा. अमेरिकेचो राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हाणें हे हल्ले चालूच उरतले अशी शिटकावणी दिल्या आनी मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो वाडपाची शक्यताय उक्तायल्या. मजगती कुवेतात रावपी गोंयकारांचो एक खाशेलो संदेश मुखार आयला. कुवेतात फामिलीतल्या वांगड्यांनी गोंयकारांक भिवपाची गरज ना, आमी सुरक्षीत आसा अशी म्हायती दिल्या. आमी सध्या हांगा बरी आसा. तुमकां खबर आसतलें गल्फ कंट्रीन कितें जाल्लां तें सकाळच्यान आनी तुमी पळयलाय आसतलें. आनी हांव जावन आसा प्रिन्स प्रसाद. म्हाका तुमी पळयला आसतलो फेसबुकाचेर. आनी मेन म्हटल्यार हांव रावपी पेडण्या केरीचो. हांव पेडण्या केरीचो भुरगो आनी जालो आतां कुयटाक 12 वर्सां जालीं म्हाका काम करता हांव. हय. आनी सध्या आतां हें सिच्युएशन आयज तुमी खूब जाणांनी पळयलां आसतलें टीव्हीचेरूय पळयलां आसतलें सिच्युएशन कितें जालां तें. आनी खूब जाण पॅनीक जाल्लेले आसा. आनी म्हाज्या वांगडा पळय आयज कोण आसा तो. Hi guys, my name is Hussein. I am from South Goa, KFM. Panic जावपाची कांयच गरज ना. सगळे ऑल गुड. वी आर गुड हियर. टिल टुडे, टिल नाव वी आर व्हेरी गुड. हय. टेन्शन घेवपाची कांय गरज ना. हांवेंनी वदूळ एक व्हिडिओ काडलेलो तेतूर सांगलेलें पॅनीक जावपाची गरज ना. कित्याक थोड्यांचे फोनूय लागना, थोड्यांचे नेटवर्क आसपाना, नेटवर्क प्रॉब्लम आसतलो. पूण कितें जाता लोक भिता कितें चल्लां कुयटा. कित्याक टीव्हीचेर तुमी एक पळयता आसतलें कितें चल्लां आनी कितें ना तें. ताजे खातीर म्हणटा पॅनीक जायनाका. सगळें बरें हांगा तुमकां मुद्दम दाखोवपाक सोदता हांव. हे पळय म्हाज्या फाटल्यान गर्दी पळय गाडयांची. आनी ह्या सायडीन पळया तुमी गाडयो पळय रस्त्या वयल्यान कशे वयता ते. पळय बाबा तेंचे भुरगे बीन हांगा आसात. कांय तुमी टेन्शन घेनाका. तुमचे भुरगे खंय कंपनीन बीन आसतले ते एक फावटी फोन उबारपाक पावनात ऑर तुमचे कडेन कॉन्टॅक्ट करपाक पावनात. तुमी अशें चिंतनाका की खंय त्रासां आसा म्हणून. अजून सुद्दां हांगा कोणाक कांय जावना. सिव्हिलियन्सान कोणाक कांय जावना. बस अमेरिकन बेजाचेर तेंच्यांनी हें केल्लो अटॅक केल्लो आसा. सो टील नाव सिव्हिलियन्स आर व्हेरी सेफ. टेन्शन घेनाकात. कोण तुमचे कोण काम बी करता 8 वरां कोण 12 वरां करता तेंकां फोन यूज करूंक मेळना. सो मागीर तुमी अशें चिंतनाका खंय त्रासां आसा ते करतले तुमकां फोन. कांय कोणाची लिवपाची अशी कांय गरज ना. पळय फाटल्यान गर्दी दाखयता तूं पळय गाडयांचे पळय लोक सगळ्याक भोंवता. अशें इतले भिवपाचें कांयच ना. अशें सद्या कुयटाक सिच्युएशन आसा तें सांगता तुमकां. कित्याक अर्द वर पयलीं एअरपोर्टाचेर मातसो हें जाल्लो ड्रोन अटॅक जाल्लो एअरपोर्टाचेर. मातसो थंय मातशें आसा रिस्ट्रिक्शन एरिया. पूण कोणाक कांय जावना. सगळें बरें आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
हजारांनी गोंयचे तरणाटे कामाक लागून सावदी अरेबिया, कुवेत, कतार, बहरीन आणि संयुक्त अरब अमिरातात स्थायीक जाल्यात. फाटले 3 दीस थंय चलपी क्षेपणास्त्र हल्ले आणि सायरनाक लागून गोंयकारांमदी भिरांत पातळ्ळ्या. मजगती मुळात गोंयच्या पणजी आणि सध्या कामाक लागून कुवेतात स्थायीक जाल्ल्या एका तरणाट्यान चिंतेचे कारण ना अशें स्पश्ट केलां. हांगा फक्त अमेरिकेच्या तळाचेर इराणान क्षेपणास्त्र फोडल्यान, बाकी काय करूंक ना अशें तांणी म्हणलां. पळयात. आणि आज सध्या सिच्युएशन सेम तशेंच आसा. कांय इतलें हें जावंक ना, चड वाडोंक ना, कांय ना. कित्याक सद्याक पळय काल राती आवाज येतालो, कित्याक आमी रातचे खबर आहा न्हू, सगळें शांत आसता, पूण आवाज येतालो, ते मिसायल या कितें ड्रोन खबर ना, तेंचो आवाज येतालो, सारको कळटालो आवाज. येस, पूण असो बोवाळ कसलो कांय अजुनूय जावंक ना हांगा. आणि आमी सगळे सेफ आसा, अजुनूय बरे आसा. पूण हांगा इस्कॉलाक बी सगळ्यांक हॉलिडे दिल्लेली आसा. कुयटा जाल्यार इस्कॉलाक बी सगळ्यांक हॉलिडे दिल्ली आसा. येस, आणि आतां पळय हांव भायर सरला. म्हाका सध्या आतां कितें सामान जाय आसलें, रांदपाचें सामान ना म्हणून आतां सुपर मार्केटान, कित्याक लोकूय म्हणटा सगळें बंद आसा, तशें कांयच ना, सगळें चालू आसा हांगा आनी आमी सुशेगाद आसा. मयेच्या श्री माया केळबाय देवस्थानाचो स्थगीत केल्लो अंदूचो कळस उत्सव निमणे आयतारा मनयलो. न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण आयतारा सांजे पुलीस बंदोबस्तांत देवीचो कळस गांवकार वाड्या वयल्या देवीच्या देवळांतल्यान भायर काडलो. कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न निर्माण जावचो न्हय म्हणून मये गांवांत खर पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो. पळयात. फाटल्या कांय वर्सां सावन मोहीचो कळस उत्सव वादाच्या चोपक्यात आडकळा. अंदू फाटल्या 21 फेब्रुवारी ह्या दिसा कळस उत्सव जावपाचो आशिल्लो. मात देवस्थान समिती आनी हेर गटां मदीं एकमत जावंक नाशिल्ल्यान कायदो आनी सुवेवस्थेचो विचार करून कळस उत्सव निमाणे प्रशासनान स्थगीत केल्लो. दिवचलचे उपजिल्हाधिकारी शुभम नायक हांणी तसो आदेश लेगीत काडिल्लो. ह्या आदेशा उपरांत देवस्थान समितीन न्यायालयांत धाव घेतिल्ली. दोनूय वटेनचे युक्तिवाद आयकून घेतले उपरांत कळस उत्सव मनोवचो असो आदेश न्यायालयान दिल्लो. मजगती कळस उत्सव परंपरे प्रमाण 9 दीस मनयतात. मात अंदू ह्या उत्सवाचे 8 दीस जाल्ल्यान अंदू आयतारा 21 दीस कळस उत्सव मनयलो. कळस घराघरांनी व्हरनासतना फकत गांवांतल्या देवळांनी व्हेल्लो. दिवचलचे मामलेदार शैलेंद्र देसाय, पुलीस अधीक्षक आशिष करपे, पुलीस उपअधीक्षक, पुलीस निरीक्षक आनी हेर अधिकारी परिस्थितीचेर लक्ष दवरून आशिल्ले. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कारापूरच्या मेगा हाऊसिंग प्रकल्पा विरोधात कारापूरचो एसटी समाज परत एकठांय आयला. प्रकल्पाक विरोध करीत एसटी समाजातल्या भाव भयणांनी आयतारा कारापूर पंचायत वाठारांत जागृती केली. घराघरांनी प्रकल्पा विरोधात पत्रकां लेगीत वाटली. पळयात. मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाक लागून आमची जमीन हडप केल्या असो आरोप करीत कारापूरच्या एसटी समाजातल्या भावांनी फाटल्या बिरेस्ताराक कारापूर सरवण पंचायतीचेर धडक दिली. ज्या जमनीचेर बुलडोजर भोंवडायल्यात त्या जमनीचे आमी कूळ आसात अशें ह्या लोकांचे म्हणणे आसा. ह्या प्रकल्पा आड गांवच्या लोकांची संघटना करपा खातीर आयतारा कारापूर जागृती केली. बायलां मेळून एसटी समाजातल्या लोकांनी घराघरांनी वचून पत्रकां वाटली. पळयात. आयज हांगा जो मेगा प्रकल्प येता तेची जनजागृती करपाचें गांवकारांनी ठरयलेलें आसा. जनजागृती कित्याक
की खुबशा लोकांचे डॉक्युमेंट जे आसा पळय ते आतां ट्रेस जाता. आतां जेन्ना काही लोकांनी स्वताहून फुडें येवन आपले डॉक्युमेंट्स हांगासर दाखयले, सो तशें बाकीच्या लोकांक ते आव्हान करता, जर तुमच्या घराड्या भितर कोणी जर थंय शेत जमीन रोयलेली आनी तुमच्या कडेन जर पेपर्स आसा जाल्यार भियो नाकात, गांव तुमच्या वांगडा आसा. हे सांगपा खातीर फक्त अवेरनेस कॅम्पेन गांवच्या लोकांनी ठरयला की तुमी स्वताहून फुडें येयात, तुमचे पेपर्स हाडात. जर डॉक्युमेंट क्लियर आसा जाल्यार ताका कायदेशीर लढो आमी दिवया. सगळ्यांचो फक्त एकच हेतू आसा की आपले जल जंगल आनी जमीन ही कशी आमच्या कडेन उरची गांवच्या लोकां कडेन, हेजेर फोकस दवरून सगळे गांव एकी कडेन येयल्ले आसा. सो आतां आमी कितें घरा घरा वचून लोकांक जागृत करतले की कसो मेगा प्रोजेक्ट आसता, बिल्डींग प्रोजेक्ट आसता ते एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय करता. उदकाचो इशू जातलो, जंगली जानवर आजून पसून सकयल येता, जशी गोंय रेडो येता आनी शेतांनी तांकां हे करता, भाजी रोपो आसा ते पाड करता. सो ही आमी लोकांक सांगतले की एक मेगा प्रोजेक्ट उदक कशें प्रॉब्लेम करता. बिकॉज तो जो मेगा प्रोजेक्ट आसा तो एक हिलाचेर आसा, डोंगराचेर आसा, आनी ते डोंगराचेर वयले ते उदक ते सांचून गांवाच्या वेल्स आसता, ते बांयो आसता, तितून तांकां ते उदक पावयता तांकां. सो जर तरी अशें जर सिंचन तरी जायना त्या हिलाचेर जाल्यार फुडें आमकां उदकाचो खूब प्रश्न जातलो, शेती इफेक्ट जातली. आतां जशी जंगली जानवर येता तशी फुडें आनीक येवं शकता. सो हो आमचो अवेरनेस प्रोजेक्ट लोकांक एक युनिटी म्हणजे फूल गांवाक एक करपा खातीर हो असो अवेरनेस आसा. लोकांक सांगपा खातीर की तुमी एक जाया, कितें वायट आसा ताका झगडोंक जाय, तुमचे कडेन डॉक्युमेंट कितें आसता ते फुडें या, भिवू नाका. हो फक्त आमचो एक घराघरान लोकांक एकता करपा खातीर, गांव एक कारापूर सर्वण गांव हो एक करपा खातीर हे लोकां खातीर आमी मेळपाक वयता. ही रॅली न्हू, फक्त एक मेळपा खातीर आनी एक युनिटी तयार करपा खातीर. बिकॉज सगळे पयस सेपरेट आसात जाल्यार गांवचें बरें कल्याण जावं शकना. सगळे जाण बरोबर आसता तेन्ना आमी बरें खूब कार्य करूं शकता. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. दवल्ले वाठारात व्हांवपी झऱ्याच्या नितळ उदकाची नाशाडी जायत आसा. झऱ्याचे नितळ उदक कांय अंतराचेर पावले उपरांत गटार आनी नाल्याक मेळटा. हे विशीं थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. शेतकारांक ह्या उदकाचो पुराय लाव घेवपाक मेळना, देखून सरकारान हातूंत लक्ष घालचें आनी झऱ्याची जतनाय घेवपा खातीर पावलां उखलची अशी मागणी थळावो पंच वांगडी हरकुल्यानो नियासो हांणी केल्या. हारशासारखे नितळ व्हांवपी दवल्ले वाठारांतले झऱ्याचे उदक कांय अंतराचेर पावले काय वेगळेंच रूप धारण करता. हे नितळ उदक झऱ्यापासून कांय अंतराचेर आशिल्ल्या गटार आनी नाल्यांत व्हांवता. कोंकण रेल्वे मडगांव वॉशिंग सेंटर आसा. ह्या वॉशिंग सेंटरांतल्या घाणयाऱ्या उदकाचो विलो लायात म्हूण आपणें जायते खेपे रेल्वेक पत्रां बरयलीं, पूण ताचेर उपाय काडले ना अशें थळावो पंच सांगता. ते घाणयारे उदक झऱ्याचे नितळ उदकांत वता, ताका लागून ह्या नितळ उदकाची नाशाडी जायत आसा. हाका लागून झऱ्याच्या अस्तित्वाचेर प्रस्नचिन्ह उबें जाला. तशेंच शेतकार भावांकूय ह्या उदकाचो आतां जाय तसो लाव घेवपाक मेळना. हाका लागून थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. सरकारान हातूंत बेगोबेग लक्ष घालून झऱ्याची जतनाय करपाक पावलां उखलची अशी मागणी थळावो पंच वांगडी हरकुलानो नियासून केल्या. आयकात. आमचे हे उदक सारकें भाजी भेंडे कितें आमची वेजिटेबल जाता टोटली ताका वता आनी क्लीन उदक. लोकांनी म्हणपा नाका तें डटी उदक म्हणून हांगासान क्लीन वता. आनीक हे दवलेच्या भाजीकारांक फूल क्लीन उदक मेळटा आनी कंटिन्यू मेळटा आनीक भाजी बिजी बरी जाता. मागीर रेल्वे ट्रॅक आसा आमचे थंय रेल्वे हे उदक झर आमची पयली रेल्वे मागीर हांगा सावथ सेंट्रल रेल्वे आशिल्ली म्हणून हांगा ते कांय वॉशिंग बिशींग करनातले. कोंकण रेल्वे येयल्या मडगांव मेन जंक्शन जालां आनीक हांगा ते वॉशिंग सेंटर केलां. वॉशिंग सेंटर आमी जायते पाटी लेटर केलां इन माय टर्नवार मुगे टर्नवाराचेर आमी लेटर जायते केलां रेल्वेक कोंकण रेल्वेक आनीक RRMाक रेल्वे मॅनेजराक आनी तांकां सांगलां तुमचें पोल्युटेड उदक आहा तें तुमी कितें तरी उपाय करा आनी क्लीन करा आनी सोडा म्हणून तांकां आमी जायतीं इन्स्पेक्शनां केल्लीं. ताणें आमकां करता म्हणून आश्वासन दिल्लें. आतां कितें जाता तें उदक वेस्ट उदक ट्रेनीचें कसलें उदक तें तुमकां खबर आसता. तें उदक आमचे रिवर सालान तितून वता आनीक ते मुखार वता 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 पोल्युटेड जाता. ह्या तुमच्या झरीक ते उदक मिक्स जाता. हय फुडें मिक्स जाता. पयलें न्हू आमच्या भाजीकारांक क्लियर मेळटा आनीक मागीर ते मिक्स जाता. कित्याक रेल्वे ट्रॅक केल्ली आहा मदींतल्या डिवायड केल्ली आहा आमकां दवल्ली दिकारपल्ली हे सायडीन डिवायड करून रेल्वे केल्ली आहा. पयलीं सावथ सेंट्रल रेल्वे आशिल्ली. आतां आमची कोंकण रेल्वे आतां नवी जाल्या आनी मेन म्हणटा कोंकण रेल्वेचें स्टेशन मडगांव केलां.
ओके तुम्ही ते उदक डायवर्ट करू शकता न्ही ते पंचायत सायडीन बी ते शेताक उदक ना त्या सायडीन कितें ना ती लो लाईंग एरिया आसा आमचे ते सायडीन पंचायत सायडीन मातशें जमीन वयर आहा आनी तांकांय उदक जाता म्हण थंयचे उदक थंय मेळटा थंय उदक आमचें मेळटा पूण आमचें उदक हें कंटिन्यू फ्लो जाता इतलें उदक पंप आउट करपाक बरें डिफिकल्टी आसा की आमच्या हितून जाल्यार म्हाका दिसता ही जर एक कंटिन्यू येता कितें इतलें पंप अप करपाक गव्हर्मेंटान जावपाक शकता पूण कितें हें कंटिन्यू ताका प्रोसेस बी वेगळो आसतलो हांव नको विजय सरदेसान एक तांचे हितून करता म्हटल्यार करून दी बरें जालो केलो तेणी हय पूण आमच्या हितून म्हाका दिसता तुमी पळयलो तो व्हडलो इतलो व्हडलो आहा उदक इतलें फ्लोट जाता इतलें तरी जाता जाल्यार तोच आमचो हांगा दवल्ली गांवांत हाडचो आमचे उल्हासा कडेन हांव उलयतां आनी जाता तितलें तो तरी कितें तरी गव्हर्मेंटाचे आतां कितें आसता न्हू कितें तरी आयडियार आसता ती तर आयडियार घेवन करची आनीक थंय जालें जाल्यार बरें आमचें बी जाल्यार बरें सगळें क्लीन जातलें. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हजो दुस्वास करता म्हज्या आड खुबश्यो चवकशी केल्यो मात 10 वर्सांत एकूय भ्रष्टाचाराचे पयशे मेळूंक ना अशें आपाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हांणी सांगलें. जर दिल्ली सरकाराचो खंयचोच कंत्राटदार विक्रेतो आपणे पयशे घेतला असो दावो करता जाल्यार राजकारण सोडटा अशें विधान केजरीवाल हांणी ह्या वेळार केलें. पळय दोस्तों, परसों दिल्ली की एक अदालत ने ऐतिहासिक फैसला दिया है. दिल्ली के लोगों के पक्ष में, देश के लोगों के पक्ष में. मैं दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को इस ऐतिहासिक फैसले के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं. मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. आप सोच के देखो, आज देश में ऐसा माहौल है, इतना डर का माहौल है, इतने डर के माहौल में जज साहब ने इतना धाकड़ फैसला सुनाया है. एक बार जोरदार तालियों के साथ जज साहब का शुक्रिया अदा कर दीजिए. पिछले 4 साल से मोदी जी ने और अमित शाह जी ने षड्यंत्र रच के दिल्ली के लोगों को बहुत परेशान किया, बहुत दुखी करा. उन दोनों ने, मोदी जी ने और अमित शाह ने षड्यंत्र रच के बोले तुम्हारा बेटा चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल ने शराब घोटाला करा है, केजरीवाल 100 करोड़ रुपए खा गया. सवेरे से शाम तक मीडिया में डिबेट चलते थे, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल चोर है. लोगों को बहुत दुखी करा. जज साहब ने फैसला सुनाया है, मोदी जी आप झूठ बोल रहे हो, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है. जज साहब ने फैसला सुनाया है, कोई सबूत नहीं है. जज साहब ने फैसला सुनाया है, पूरा केस फर्जी है. यह जज साहब का फैसला एक बार 600 पेज का फैसला है, कोई ऐरा गैरा फैसला नहीं है. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. हांव गोमंतक वाचतां
गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंय